सरकारी जॉब विकता म्हणून त्यांना चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टीच्या सांगपाक लागलो की प्रूफ दियात म्हणून. आणि आज जेन्ना हे जॉब स्कॅम भायर सरल्या करोडांनी तेन्ना आमकां दिसून येता की बीजेपी फाटली कितलीशीच वर्सां जाली फटिंगपणां करताली. आमी पळयलात की आज ही पूजा प्रिया जावं आनी कोण जी भायर सरल्या नावात हांकां स्केपगोट करून आज सरकार म्हणटा की दिस इज ओनली जॉब स्कॅम म्हणून. पूण जेन्ना जॉब्स विकपाक अवेलेबल असता तेन्ना जॉब घेवपी असता आणि जॉब विकणारे दलालूय निर्माण जाता. आम्ही मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी हॅज टू बी कंडक्टेड बाय ज्युडिशियल कमिशनर, रिटायर्ड हायकोर्ट जज आणि 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजाचं कमिशन अपॉइंट करून पब्लिक हियरिंग जावची. कित्याक भिता सरकार हे काम करपाक? कित्याक भिता सरकार हाजे कमिशन बसोवपाक? आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना. पयल्या FIR-आन विदीन 48 hours पूजा नायकाक बेल मेळटा अँड शी वॉज हेल्प बाय द पुलीस टू गेट दॅट बेल. मागीर जेन्ना आमी बोवाळ घातलो तेन्ना आज तिचो रिमांड मागपाक लागले पुलीस. पूण पयल्या केसीन पूजा नायकाक बेल मेळ्ळी कशी? एका साद्या केसीनी 8-8, 5-5 मिनिमम 5 दिसाचो रिमांड पुलीस मागता तेन्ना पूजा नायकाक पयले फावट बेल मेळ्ळी कशी हाजें उत्तर पुलिसांनी दिवचें पडटलें. कॅश फॉर जॉब्स म्हणटा ते सामकें फेमस जाला आनी आमच्या गोंया एवरी स्टेज एवरी डिपार्टमेंटात ते करप्शन मॅक्झिमम पीक पावले आहा. आनी हे इश्यू आयज जॉब स्कॅम जाला तो एक सामको सिरियस इश्यू ज्या आमच्या भुरग्यांचो फ्युचराचो. हो पयलो आयकोंकूय येताले हे पयशे घेवन जॉब दिता म्हणून, पूण आतां ते एक्सपोज जाल्ले आहा आनी डेली एवरी डे एकलो अरेस्ट जायता आनी अरेस्ट जाता रोखडे तांकां बेलूय मेळटली. आतां तांकां बेल कितून मेळटा ती खबर ना. आमकां जाय हो आमचो डिमांड आहा कितें हे इन्वेस्टिगेशन सामकें सिरियसली जावपाक जाय आनी कोण कोण इनवॉल्ड आहा तितले अरेस्ट जावपाक जाय. आनी आमच्या भुरग्यांचो जो फ्युचर आहा जे भुरगे आमचे शिकतात मेरिटाचेर पास जावन येतात तांकां जॉब मेळपाक जाय. आतां आमी तांकां सांगलो ते भाशेन हो मुवमेंट आमचो न्हू, आम आदमी पार्टीचो न्हू. हे एक गोंयकार एक भुरग्याचो एक फॅमिलीन सपोर्ट करपाक जाय. एकट्यान भायर येवपाक जाय. हे करप्शनाचे आमचे झगडपाक हे करप्शन बंद जावपाक. सो आमी अपील करता आमच्या युथा लागीं सगळ्या पेरंट्सां लागीं जे कोण पयशे दिल्यात कोण तांकां खबर आहा पयशे तेमी भायर येवचे ओपनली तेमी डिक्लेअर करचे आनी आमकां हेल्प करचे हेचेर एक्शन घेवपाक.